नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। फोन फ्रॉड लोकांक फटोवपी एजंट फोन करून दितात आकर्षक स्किमीच्यो ऑफरी भरपाक लायतात पैसे। फ्रॉड एजंटाचो प्रुडंटाकडेन एक्सक्लुझिव्ह कॉल। वास्कोच्या केंद्रीय विद्यालयात नेट परीक्षे वेळार बोवाळ। लेट आयिल्ल्यान 25 भुरग्यांक परीक्षेक दिवना बसपाक। जुवारी पूल बंद आशिल्ल्यान भुरग्यांक जालो वेळ। साळावली धरणाच्या उदकापना अजून शाबूत। कुर्डी गावाचे अस्तित्व। धरणाचे उदक सोडल्या उपरांत दिसतात गावच्यो शेकड्यांनी वर्सांच्यो खाणाखुणो। मांद्रे मतदारसंघातल्या पालया गावात हेल्थ सेंटर बांदून सुद्धा लोकांक भलायकेची सेवा मेळना। 12 वर्सां जाली केंद्र बंद। पोलिओ पासून घालतात भाड्याच्या घरात। आणि मडगाव चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावयल्या गोलकीपिंग कोर्साक बऱ्यापैकी प्रतिसाद। स्वित्झर्लंडाच्या कोचान केले मार्गदर्शन। देशभरातल्यान 25 कोच वांटेकार। खबरो विस्तारान। सध्याक लोकांक तोपयो घालपी ठग फटीच्यो आनी आकर्षक ऑफरी दिवन लोकांक ऑनलायन लुटतात। प्रुडंट पळोवपी एका जागरूक गोंयकाराक अशा तरेच्या फ्रॉड एजंटान कॉल करून 10 लाख रिणाची ऑफर दिली। ते रीण जाय जाल्यार खंय पयलीं 2 लाख भरपाचे। रिणाचेर खंय व्याज ना अशी भन्नाट ऑफर। ह्या जागरूक गोंयकारान प्रुडंटाकडेन संपर्क केलो आनी आमी ताच्या फोनार जाल्ले सगळे उलोवप रेकॉर्ड केले। फ्रॉड एजंट लोकांक कशे तरेन तोपी घालपाचो यत्न करतात ताचेर पळयात खासा रिपोर्ट। गोंयच्या एका मनशाक कांय दिसा पयलीं 10 लाख रुपयाचे रीण दिता म्हूण एक फोन आयलो। फोन करतल्यान आपूण मुंबय सावन एका फामाद फायनान्स कंपनींतल्यान उलयता म्हूण सांगलें। गोंयकाराकूय पयशांची गरज आसली। ताणें स्कीम कितें काय म्हूण त्या एजंटाक विचारलें। फोन करतल्या एजंटान आपूण 10 लाखांचे रीण मेळोवन दिता, मात ताजे खातीर पयलीं एक इन्शुरन्स करचो पडटलो म्हूण सांगलें। तुम्हाला स्कीम म्हणजे पुन्हा एकदा समजून पूर्ण बघा सर, आता रिलायन्स कॅपिटल मधून जे तुम्हाला स्कीम दिली जाते ना, ती आहे तुमची ऍडव्हान्स कॅश क्रेडिट। तर ऍडव्हान्स कॅश क्रेडिट तुम्ही सपोज किती 10 लाख रुपये घेता। 10 लाख रुपये तुम्ही किती घेते? 10 वर्षाकरिता। एका महिन्याला 8,334 याप्रमाणे तुम्हाला 120 महिने ह्याचे पे करायचे। ठीक आहे, आता जेवढी तुम्ही रक्कम कॅश क्रेडिट मध्ये वापरता तेवढी तुम्ही परतफेड करणार आहे। एक्स्ट्रा तुम्हाला 1 रुपया सुद्धा भरायची गरज नाहीये। वट्ट 10 लाखांचे रीण आणि ताजेर व्याज ना म्हणटकच जागृत गोंयकाराक ह्या एजंटाचेर मातसो दुबाव आयलो। पॉलिसी तुमची असेल ती तुमची रिलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनीची पॉलिसी असणार आहे। ही पॉलिसी कशासाठी करावं लागतं? बिकॉज दॅट पॉलिसी इज मॉर्गेज टू युअर फर्म। हा सर, आपल्याकडे ती पॉलिसी तारण ठेवली जाते। मला आता सांगा तुमचं अकाउंट डिटेल्स द्या, मी बघतो कसं पेमेंट करणार। अकाउंट नेम सांगा, मी एनईएफटी करतो तर अकाउंट नेम पाहिजे ना, मी लिहून घेतो। तुम्ही जे बोलताय ते बेस्ट असेल, पण त्याप्रमाणे कंपनीचं कसं, कंपनी अकाउंट डायरेक्ट पब्लिश नाही करत ना, कारण की प्रॉब्लेम होतो मार्केटमध्ये पुन्हा। मग मी रिलायन्स मॅनेजर हेड आहेत ना, मग त्यांचं हे करावं लागेल मला। ठीक आहे, मी फक्त 10,000 रुपीज तुम्हाला पे करतो, तुम्ही अकाउंट नंबर द्या कुठला तो। सर मिनिमम 2 लाख आहे, तर मिनिमम 20,000 पे करावं लागतील तुम्हाला। इतले चड पयशे कोणाच्या खाजगी अकाउंटान कित्याक भरपाक जाय म्हूण जागृत गोंयकारान ह्या एजंटाक विचारलें। ते उपरांत एजंटान आंकडो 2 लाखांवेल्यान 20,000चेर हाडलो। गिरायकाक कंपनीच्या ऑफिसानूय वचपाची गरज ना म्हूण एजंटान सांगलें। पयशाची मागणी 20,000 मेरेन देंवयले उपरांत पयशे क्रेडिट कार्डांतल्यान ट्रान्सफर करचे म्हूण ताणें सांगलें। गोव्यामध्ये पणजीला ऑफिस आहे ना तुमचं रिलायन्स कॅपिटल मध्ये, तिकडे जाऊन मी दिलं तर तसं चालेल? सर ते रिलायन्स कॅपिटलचं जे डिपार्टमेंट आहे ना, तिकडे तुम्हाला फायनान्सचं जे प्रॉपरली ऍक्च्युली तिकडे शेअर्स वगैरे बॉन्डचं होतं आणि इन्शुरन्सचं पण ब्रांच आहे, जिथे तुमची इन्व्हेस्टमेंट वगैरे होते। जे तुम्हाला ही जी स्कीम प्रोव्हाइड केली जाते ना, हे डायरेक्टली एचओ थ्रू प्रोव्हाइड केली जाते सर। ओके ओके। इथे कोणत्या प्रकारचा एजंट वगैरे आपण नेमला नाहीये ना, तर कंपनी कसं कोणत्याही प्रकारचं लोकल फ्रँचायझी वगैरे अपॉइंट केलेलं नाहीये। तर फायनान्स बद्दल कंपनीने जास्त पब्लिश केलेलं नाहीये। देशभर अशे तरेचे कितल्योश्योच केशी जाल्यात। गिरायक वा पिडितांनी कागाळ केल्या उपरांत 2013 वर्सान रिलायन्स कंपनीन असल्या सुमार 190 केशींनी FIR नोंद केल्या। इंटरनेटार म्हायती काडल्यार असल्या केशींचे कितलेशेच पिडीत मेळटात। कंपनीन असल्या एजंटांपासून लोकांनी सांबाळून रावचे म्हूण जागृताय केल्या। कंपनी म्हणटा फ्रॉड फोनांक लागून लोकांक जावपी त्रासा खातीर कंपनीक वायट दिसता।
तुमकां असले कॉल आयल्यार ताचो सोद घेवपा खातीर कंपनी कडेन कागाळ करात. कंपनी फ्रॉड एजंटांक धरपाचो यत्न करतली. असली कृत्यां करप्यांक खर ख्यास्त जावची म्हूण कंपनी लोकांक मजत करपाक तयार आसा. ऑनलायन फ्रॉडाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून लोकांनी असल्या फटींग स्किमी पासून पयस रावचे म्हूण सायबर सेलाच्या एसपीन मागला. ज्या गोंयकाराक हो फोन आयलो ताणें आपल्या क्रेडिट कार्डा विशीं वा बँक अकाउंटाची कसलीच म्हायती त्या फटींग एजंटाक दिवंक ना. ताणें प्रुडंटाक संपर्क करून लोकांक सावध केले. मात फ्रॉड एजंट लोकांक फोन करून टोपयो घालपाचें काम बंद करचे ना. ताका लागून तुमकांय असले कॉल येवंक शकता. मात गोंयकारांनी आतां असल्या स्किमींक बळी पडचे न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वास्कोच्या केंद्रीय विद्यालयात आयतारा बरोच बोवाळ जालो. थंय UGCची नेट परीक्षा चलताली. परीक्षेक 5 मिनटां उसरा आयले म्हणून परीक्षेच्या संयोजकान परीक्षेक बसपाक दिवंक ना म्हणून 25 भुरगे सांगतात. उसरा पाविल्ले चडशे भुरगे उत्तर गोंयचे. ते म्हणटात जुवारी पूल बंद आशिल्ल्यान परीक्षेक उसरा पावले. तिडकल्ल्या भुरग्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त हाडचो पडलो. We have come from Mapsa, some have come from Harmal. The moment we reached at 9:35, they said we are not allowing inside. But as per UGC net, notification, till 9:45, any student can be entertained inside. Pretty much disheartened because we could not answer our net exam today. We were just late for 5 minutes, and that too, it was not our mistake. It was because this pool, Zuari pool, was closed. फेरी हे आसतली चालू पूण फेरी आमची 4 व्हिलर आसल्या कारणान फेरी घेवंक ना. मागीर आमकां डायरेक्ट हांगासून फोंडा वचून बोरयेसून कुट्टाळेसून मागीर कुर्तरीसून येवचें पडलें. सो आमी हांगासून 9:35 सुमार पावले जाल्यार हांगा गेट बंद केली आनी गेटीर कोणूच ना. आमी व्हडल्यान बोवाळ केलो जाल्यार कोण आयकूंक तयार ना. बिकॉज जवळ जवळ 25-30 स्टुडंट हांगा असले की जे भायर लेट पावले म्हणून भायर तांकां उरले. 9:35 वाजता इकडे आलो होतो पण गेटला लॉक करत होते. आम्ही सुद्धा त्यांना सांगितलंय की 9:35 झालेलं आहे, 9:45 पर्यंत आम्ही एंट्री करू शकतो, तरी सुद्धा त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलेलं नाही. ह्या विशयाचेर केंद्रीय विद्यालयाचे मॅनेजमेंट आणि नेट कोऑर्डिनेटर उलोवपाक तयार ना. मात परीक्षा घेतात थंय विद्यालयान नोटीस मारल्या. उसरा येवपी भुरग्यांक परीक्षेक बसपाक मेळचे ना म्हूण ताजेर स्पश्ट बरयला. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. 15 लाख लोकसंख्येच्या ल्हानशा गोंयांत 5 वेगवेगळी धरणां आसात. तातूंतले सांगे तालुक्यांतले साळावली धरण सगळ्यात व्हडलें. धरणाक लागून गांवचे गांव उदकापोना वतात. साळावली धरणाक लागून पासून कांय गांव उदकापोना गेले. असोच एक गांव म्हणल्यार कुर्डी गांव. सध्या कुर्डीचे लोक वाडे वालकिणी वाठारांत रावतात. धरणाचें उदक कमी जाता तेन्ना गांवच्या अस्तित्वाच्यो खुणो अजून दिश्टी पडटात. तांचो गांव उदकापोना गेला पूण तांच्यो यादी, तांची वळख शेणिल्ली ना. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. धरणाक लागून गांव उदकापोना गेलो म्हणजे गांवचें अस्तित्व सोंपिल्ल्यान जमा. मात कुर्डी गांव हाका अपवाद आसा. फाटलीं 35 वर्सां कुर्डी गांव उदकापोना आसा. मात अजून गांवच्या अस्तित्वाच्यो खुणो जागच्या जाग्यार आसात. 450 लोकसंख्या आशिल्ल्या कुर्डी गांवचे लोक आतां वाडे वालकिणी वाठारांत स्थायीक जाल्यात. वर्सान 7 म्हयने धरणान उदक कमी आसता. उदक कमी जाता तेन्ना कुर्डी गांव परत आपले अस्तित्व दाखोवपाक लागता. गांवच्या इतिहासाच्यो ह्यो कांय खुणो. उदकापोना गेल्ल्या गांवच्या घरांच्यो वण्टी अजून आपली बुनयाद घट्ट धरून आसात. आमी आतां ज्या जाग्यार सद्या उबो आसात पळय तो आमचो श्रीस्थळ कुर्डी हो गांव. आनी श्रीस्थळ ह्या कुर्डी गांवाचो एक प्रमुख भाग. आयज तुमी हे जे पळयतात ते फक्त अवशेश दिसतात. हांगचे लोक स्थलांतर जावन वाड्या आनी वालकिनी ह्या 2 ठिकाणी सध्या स्थायीक जाल्ले आसात. ह्या फेस्ताक सगळे क्रिश्चन, हिंदूज सगळे एक कडेन ह्या फेस्ताक येताले आनी केन्ना कसलोच भेदभाव नासतालो. हे गांवचे सोमेश्वराचे देऊळ, देवळाचो दीपस्तंभ आनी लागसारची ल्हान ल्हान देवळां आसात. तशेंच देवळाचो रंगमंच जाचेर गांवच्या लोकांनी हौशी नाटकां बसयल्लीं. हो जो देवळाचो जो अवशेश दिसता हे ह्या गांवचे प्रमुख देवस्थान श्री सोमेश्वर. जवळ जवळ 6-7 महिने देवूळ हे उदकापोना उरता. जी भावना म्हणजे आमचो गांव बुडले नंतर
आमची जी काळजाची दूख आसा पळय ती आमकां सोलता म्हणून आमी असो सहज विचार केलो की देवळा खातीर कितें तरी करचें हे आमी देवळाक जी शेड बांदल्या जी पयलीं हांगा जे नळे आशिल्ले ते नळे काडून उडोवन आनी त्या जाग्यार पत्री घातल्यात म्हणजे शेजाच्या समोर जे हे जे पटांगण दिसतात ती स्टेज म्हणजे रंगमंच ह्या रंगमंचाचेर अनेकशीं नाटकां आमचे गांवचे लोक सादर करताले हो जो दिपस्तंभ दिसता हो वर्सांतल्यान चैत्र पुनव जाताले पळय चैत्र पुनवे कडेन आमी हांगा तो दिवी लावून तो उजळटाले. देवळा कुशीक जी शाळा आसा पळय प्रायमरी ती एक, देवाबा गांव म्हणटा थंय एक, तळसाय, आमची गाळ्यार आनी कुरप्या अशी शाळा आसा प्रायमरी शाळा आनी तितून एक स्कूल आहलें ते सेक्रेट हार्ट ऑफ जेजस हायस्कूल आनी तेजे कुशीक बारीकशी जो क्रॉस दिसता पळय तो पयलीं चर्च आसली तो आतां तेणी बारीक एक तेगे सिंबॉल म्हणून तेणी तो खुरीस दवरला. कुर्डी गावची पोर्तुगीज कालीन बाजाराचे गाळे पळयात. ह्या गांवची जी ल्हानशी बाजारपेठ हो जो पयलो जो ब्लॉक दिसता हांगा गिरण आशिल्ली नंतर दुसरी ब्लॉकाक स्वस्त धान्य दुकान फेर प्रायस शॉप. सरकार धरण किंवा कसलेय प्रकल्प बांधता त्या वेळार लोकांक जागो दितले, घरातल्या एकल्याक तरी सरकारी नोकरी, लायट, उदकाची व्यवस्था करतले म्हूण आश्वासन दिता. मात एकदा जागो ताब्यान घेतलो काय खंयच्या कडेन काय ना ही परिस्थिती. अशीच गत कुर्डीकारांची जाल्या. धरण बांदपा वेळार लोकांक आश्वासनां खूब दिली मात हाताक सारखे कांयच लागूंक ना. बाबडे लोक आतां जागो मेळटा थंय घरां बांदून दीस काडटात. तेन्ना आमकां सगळ्यांक सांगलें तुमची सगळी तुमकां सगळी सुविधा मेळटल्यो, उदक, लायट, रस्ते, प्रत्येक घरा नोकरी, हायस्कूल, हॉस्पिटल ह्यो सगळी आनी घरां सगळी बांदून सगळी सुविधा तुमकां मेळटल्यो अशें सांगलें. तांकां 89 फॅमिलीसां आजून घरां बांदपाक जमीन येना आनी कांय ना पूण इलिगल घरां खंय खंय कोणा प्लॉटां खंय अशें बांदून दीस काडटात. स्टुडंटा खातीर ब्रिजेश देसाय आणि दत्तराज नाईक. घेऊया एक विराम.